मी त्रिशा राणे, पंच लाटम बारसेची. आणि हा जो रस्ता झालेला आहे इतक्या मोठ्या प्रमाणात, हा जो इल्लीगल झालेला आहे असं मला वाटतं. कारण का हा रस्ता होण्यामागे इथे कोणाच्या म्हणजे व्यवहार चालू आहेत किंवा काय, म्हणजे ह्याच्यात फ्रॉड आहे की काय, म्हणजे काय कसले पैसे गुंतवून काय चाललंय की परमिशन घेतली न घेतली ह्याचा काही ठांग पत्ता लागलेला नाही आहे की ह्यांच्यानी पंचायतीला कळवलेलं नाही आहे. आता सध्या गोव्यात इंटर करताना आम्हाला महाराष्ट्र दोडामार्ग साळ त्या रस्त्यावरून इथे येता येतं, तो चेकपोस्ट लागतो. गोवा दोडामार्ग इथे हा चेकपोस्ट लागतो. हे दोन्ही असताना हा रस्ता कसा काय चालू केला आणि तोही पंचायतीला न कळवता. आणि जे खरेच रस्ते व्हायला पाहिजे होते त्याला NOC विचारतात, काहीतरी क्वेरीज करतात आणि ते बाजूला ठेवतात आणि तो परमिशन देत नाहीत. आणि हा कसलीच परमिशन न घेता, कुठल्याच डिपार्टमेंटची परमिशन न घेता हा इतका मोठा रस्ता झाला आणि त्याच्यावर अजून सरकार कसलीच ॲक्शन घेत नाही आहे. आणि 2 महिने झाले, आम्ही मागेसुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती आणि कळवलं होतं, पण ह्याच्यावर कोणाचाही काही रिप्लाय आलेला नाही आहे. आयज लाटंबारस पंचायतीच्या विभागान जो रस्तो बॉर्डर क्रॉस केल्लो आसा त्या रस्त्याक म्हाका दिसता की हो रस्तो जावपाक जाय, बॉर्डर क्रॉस करपाक जाय जाल्यार केंद्र सरकाराच्या विविध डिपार्टमेंटा कडल्यान परमिशनां जाय पडटा. ती घेतल्या काय ना हेचो आमकां डावट आसा. कित्याक तर आयज पर्यंत आतां 2 महिने जाले हो विशय हायलायट जाता, जाल्यार हेची खंयच्याच सरकाराच्या डिपार्टमेंटान दखल घेवंक ना अशें आमकां तरी दिसून येयला. आयज पयले फावट इन्स्पेक्शन जालें, पण हे जे काम जालां ते आमच्या दोळ्यान धूळ फेकपाचें काम करून दवरलेलें आसा हांगा. आनीकूय बाउंड्री आसा गोवा क्रॉस करपाक, आनीकूय बाउंड्री आसा, पण त्या बाउंड्रीचेर जर वचून पळयत जाल्यार त्या रस्त्यांक सामकी पाड पडलेली आसा. आनी हो रस्तो जर पळयत जाल्यार विदावट कसलेच परमिशन नासतना हो रस्तो इतलो बरो जाल्लो, नॅशनल हायवे जाल्लो आसा. हेतून आमच्या पंचायतीचो कितलोसोच रेवेन्यू बुडलेलो आसा. तर सरकारान हेची दखल घेवपाची आनी पंचायतीचे परमिशन ना आनी खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे परमिशन नासतना जो आमचो रेवेन्यू बुडयल्लो आसा तो आमकां मेळोवन दिवपाक सरकारान कारवाई करची. आयज आमी सायड इन्स्पेक्शन मागलेले. जो इल्लीगल रस्तो गोवा महाराष्ट्राक जॉयंट जाल्लो आसा त्या रस्त्याचेर आमी मामलेदार, TCP आनी तशेंच डेप्युटी कलेक्टर हेच्या कडेन सायड इन्स्पेक्शन मागिल्लें ह्या रस्त्या बद्दल. तेन्ना आमचे मामलेदार प्रवीण सर तशेंच TCPचे अधिकारी येयल्लेले, डेप्युटी कलेक्टर एबसेंट आसलेले. आनी ह्या आयचे सायड इन्स्पेक्शन ह्या रस्त्याचे जाल्लेले आसा आनी तेतूर आमकां आमचे मामलेदार सरान सांगला की जी कितें कारवाई आसा ते करतले आनी आमकां कळयतले. तशेंच आमी तेंच्या कडेन आमकां जर शोकस नोटीस काडटलो ह्या रस्त्याचे जे कोण ओनर आसा तेंकां, जाल्यार मातशे आमकां जे सर्वे नंबर आसा ते आयडेंटिफाय करून दिवपाक जाय. हे सरा कडेन ऑलरेडी लेटरूय तेंकां केला, ते तेंच्या कानार घातला. सो सरान सांगला की आमी तुमकां ते जे सर्वे नंबर आहा ते आयडेंटिफाय करून आमकां कळयता म्हणून सांगला. कित्याक त्याच्या नंतर आमकां पंचायती तर्फे आमी तेंकां शोकस नोटीस बजयतले आनी आपली कितें एक्शन आसा ती आपूण सरान सांगला की आमी घेतले वयतले. तशेंच TCPन तेच सांगलेलें आसा आमकां. आतां जर तुमी पळोवंक शकता की हो जो रस्तो आसा तो कसो तेंच्यांनी ब्लॉक केल्लो आसा. एक 50 मीटर पर्यंत हो रस्तो आसा तो तेंच्यांनी माती घालून पुरला आनी ही टेम्पररी फेन्सिंग केल्लेली आसा तेंच्यांनी. आमी थंय वचून ऑलरेडी पळोवन येयल्या. हो आतां फक्त त्या टना पर्यंतच पुरला, त्याच्या नंतर तो आसा तसोच 1 किलोमीटर भर रस्तो फुडें तसोच आसा. तेन्ना हें फक्त जे केलां ते जे आमी कितें आयज सायड इन्स्पेक्शनाक येतले ते पळोवन हे दोळ्यान धूळ फुकपाचें काम हांगासर जर जाल्लेलें आसा. सांगचें म्हटल्यार गोवा सरकार, आमचे मुख्यमंत्री हेंच्यांनी हेजेर खरेंच सिरियसली दखल घेवपाची गरज आसा. तुम्ही आता पळयल्लें आसता की रस्त्या वरसून येताना रस्ते करताना कितकीशींच झाडां कत्तल केल्ली हांगा झाडांची, मोठमोठी झाडां. हेरशी आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा गावात कोणी जर कोणाच्या घरा झाड पडटा ता जर कट केला, भाटकारांक सांगान करू दे किंवा नाका सांगान करू दे, त्याच्यार केशी हे पडटात. तेका सगळे कायदे लागतात, तेका कोर्टा पर्यंत वयता, तेका फायन्स आहा. पण हे सगळे पळयत असताना हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे लोकांनी आता गरीब लोकांनी विचार करपाची पाळी येयली की तेंच्यांनी जगपाचे आणि ह्या मोठ्या लोकांनी असे सुसाट रस्ते करत सुटपाचे. आयज गोंयासून आमच्या महाराष्ट्रात येताना विदावट कसलीच नाको नासतना जर रोड जाता जाल्यार गव्हर्मेंटाक आतां आनी कितें जाय? कसलेच रेव्हेन्यू नाका अशें अर्थ आलो तेजो. आमची कितकीशेच बाउंड्री अशें टच झालेले आसा. आतां आमकां अशेंच सुसाट रस्ते करत सुटचे पडले आणि आमचो स्वताचो एक टोल नाको बसोवचो पडलो. हेजो अर्थ असो आला.
आज पंचायतीन खास करून एक बरी इनिशिएटिव्ह घेतलेली आहा आणि गव्हर्नमेंटान विचार करपाचो तुम्ही सरकार ह्या गरिबाचा की ह्या सत्ताधाऱ्यांचा अशा सत्ताधाऱ्यांचा जेका आयज कसलीच गरज ना गावातल्या लोकांची गरज ना त्यांचा विचार ना काय ना फक्त ज्याचो पैसो आहा त्यांच्यानी कितेंय करपाचे आणि ज्याच्याकडे पैसो ना त्या गरिबांनी फक्त सगळे फायली करत फिरपाचे. आयज हे दिसताना बरे दिसना. हांव सरकारा कडेन मागणी करता बेगीत एक्शन घेवपाची.